जो मेरेन एक गंव धर्तरेर पडून मरना वा कुसना तो मेरेन तातूंतल्यान नवें जिवीत उत्पन्न जायना। पूण जेन्ना तो मरता तेन्ना दुसऱ्यांक नवें जिवीत दिवंक परतून जियेता। भुरग्यांनो, खरेंच दुसऱ्या खातीर जीव झरोवपी भोव थोडे मनीस आमकां मेळटात। असले मनीस निस्वार्थी मनान वावर करून हो संवसार सोडून गेले तरी आमच्या यादींनी ते अमर जावन उरतात। आयज आमी अशाच एका अमर मनशाच्या जिवीत कार्याचेर उजवाड घालपी 7वी इयत्तेचो पाठ शिकतले। पाठाचे नांव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। पाठ क्रमांक 22। 20 मार्च 1927 हो दीस महाराष्ट्रांतल्या कुलाबा जिल्ल्यांतलो महाड गांव उचांबळ जाल्लो। गांवांतल्या 14 तळ्याचेर मोर्चो वचपाचो आसलो। गांवांतले लोक त्या तळ्याचें उदक हरिजनांक पिवपाक दिनासले। इतलेंच न्हय तर उदकाक आफुडपाक लेगीत तांकां बंदी आसली। ती बंदी मोडपाक एक तरणाटो वावुरतालो। गांवांतल्या सगळ्या हरिजनांक त्या तरणाट्यान घराघरांनी भोंवून जमा केले। ताच्या आधाराक शेकड्यांनी कार्यकर्ते एकठांय जाल्ले। मोर्चाची कार्यावळ ताणें सगळ्यांक समजावून सांगली। मोर्चो तळ्याचे देगेर पावलो, पूण हरिजन लोक तळ्यान देंवपाक अनमनताले। सगळे फाटीं फाटीं सरताले। त्या तरणाट्यान तांकां खूब समजायलें, तरी ते आयकनान तें पळोवन सगळ्यान पयलीं तो तळ्याची सपणां देंवलो। ताणें आपल्या पोशान उदक घेतलें। ते बरोबर त्या तरणाट्याच्या नांवाचो मोर्चांतल्या लोकांनी जय जयकार केलो। एक एक करून सगळे हरिजन उदक पियेले। तळें बाटयलें, धर्म बुडयलो असो गांवच्या हेर लोकांनी बोवाळ सुरू केलो। तळ्याचें उदक पिवपाचो आमकांय अधिकार आसा। ह्या फुडें गांवांतल्या सगळ्या तळ्यांचें आनी बांयांचें उदक आमी वापरतले। देवळांत वचून देवाचें दर्शन आमी घेतलें। भीड भाड बाळगिनासतना अशें सांगपी हो तरणाटो म्हळ्यार बाबासाहेब आंबेडकर। 14 एप्रिल 1891 दिसा मध्य प्रदेशांतल्या महू ह्या गांवांत बाबासाहेब आंबेडकर हांचो जल्म जालो। तांच्या बापायचें नांव रामजी आनी आवयचें नांव भिमा। सकपाळ आंबावडेकर हें तांचें आडनांव। आवयन अपूरबायेन आपल्या नांवा वयल्यान तांकां भीमराव हें नांव दवरलें। गांवांतले शाळेंत शिकतना हेर समाजांतल्या भुरग्यां कडल्यान तांकां अपमान सोंसचे पडटाले। वर्गांत एका कोनशाक तांकां साका कुडक्याचेर बसचें पडटालें। तांचे सावळेक लेगीत कोण उबो रावनासलो। अशी परिस्थिती आसली तरी तांणी शाळा सोडली ना। शिकपाक ते खूबच हुशार आसले। शिकपांतली तांची बुदवंतकाय पारखून ते शाळेंतल्या तांच्या आंबेडकर गुरुजीन तांकां खूब पालव दिलो। आपलो खाशेलो वेळ दिवन ते तांच्यो शिकपांतल्यो अडचणी सोडयताले। इतलेंच न्हय तर सकपाळ आंबावडेकर हें आडनांव बदलून आपलें आंबेडकर हें आडनांव दिलें। तेन्ना सावन भीमराव आंबेडकर ह्या नांवान सगळे तांकां वळखूंक लागले।
1907 वर्सा बाबासाहेब मॅट्रिकची परीक्षा पास जाले. गरिबीक लागून फुडलें शिक्षण घेवपाची आस्पत तांकां नासली. त्या वेळार सयाजीराव गायकवाड हे बरोडा संस्थांचे राजा आसले. तांणी बाबासाहेबांची हुशारकाय पारखिली आनी शिकपा खातीर दुडवांचो आदार दिलो. तेच भशेन कोल्हापूरचे राजा शिंदे हांणी तांकां शिकपाक पालव दिलो. 1913 वर्सा बाबासाहेब BA पास जाले आनी मागीर तांणी सैन्यांत लेफ्टनंटची नोकरी धरली. नोकरेंत तांचें मन लागनासलें. शिकपाची तळमळ तांकां सतायताली. तांची ही शिकपाची जिद्द पळोवन सयाजीराव गायकवाडांनी तांकां फुडल्या शिक्षणा खातीर अमेरिकेक धाडले. 1916 वर्सा तांणी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मेळयली. मुखार ते बॅरिस्टर जाले. इतले उंचेले शिक्षण घेवपी दलित समाजांतले ते पयलेच विद्यार्थी. आपल्या लोकांची आनी देशाची सेवा करपा खातीर ते भारतांत परतले. तांणी वकिली सुरू केली आनी कांय कॉलेजींनी शिकोवपाचें काम करूंक लागले. पूण आपल्या लोकांची आनी देशाची सेवा करपाक फावो तो वेळ मेळना हें पळोवन तांणी वकिली आनी शिकोवप सोडलें. पुराय वेळ दलित लोकांचे सेवे खातीर दिवंक लागले. भुरगेपणांत तांणी सोंशिल्ले अन्याय ते विसरूंक नासले. फुडले पिळगेक अशेंच अन्याय सोंसचे पडचे न्हय, समाज सुदारीत जावचो म्हूण बहिष्कृत हितकारणी सभा नांवाची एक संस्था तांणी स्थापन केली. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत देशाचो कारभार लोकशाय पद्दतीन चलूंक लागलो. हे लोकशाय पद्दतीची राज्यघटना करपाच्या कामांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान मोलादीक वावर केलो. ते खातीर तांकां भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, पळयलें, जातीकातीच्या वेगळेचाराक लागून भुरग्यापणांत लेगीत आंबेडकरांक हिसपा भायर अपमान सोंसचे पडले. पूण तांणी भियेनासतना तांकां तोंड दिलें. इतलेंच न्हय तर स्वता शिकून आपलें शिक्षण दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर वापरलें. आपले वरी दुसऱ्यांक त्रास वा उणेपण भोगचें पडचें न्हय म्हूण ते रात दीस वावुरले. तांचे देखींतल्यान आमी लेगीत जातीकातीचो वेगळोचार पयसावून समाजाच्या देशाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय. देव बरें करूं.